शेनवारा फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय आणि WVS एनजीओन थारायिल्ल्या कॅम्प स्थळाची पळोवणी केली। ह्या वेळार सुण्यांचे स्टरिलायझेशनाचे गतीचेर तांणी समाधान उक्तायला। आता मेरेन सुमार 300 सुण्यांचे स्टरिलायझेशन जाला, एक बरी गजाल आसा अशें विजयान पळोवणे उपरांत म्हणलें। कुत्रे आहा आनी खूब आहा थंय आनी मडगांवां मेन म्हणल्यार देवा कडेन उलोवपी आहा, तांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक इजी आहा। हे दिसांनी मरे ते गरम गोंयकार म्हणटा तो गरम गोंयकार कितें म्हणटा की सगळ्यो खंय लायनी कामांत भुरग्यां सगळ्यो देवाच्यो लायनी एक अपील कर। सो हांव एक अपील करता सगळे फातोर्डा मडगांवचे सगळे नागरिकांक की ह्या कॅम्पाचें पूर्णपणान तुमी युटिलायझेशन करचें। हो कॅम्प आमी हाडला कम्युनिटी डॉग्स। आज कम्युनिटी डॉग्स म्हणटा ते इफेमिझम, एक बरें उतर इन प्लेस ऑफ स्ट्रे डॉग्स। पयलीं आमी तांकां स्ट्रे डॉग्स म्हणटाले, आतां ताका कम्युनिटी डॉग्स म्हणटा। एक कुत्र्याक स्टरिलायज करपा खातीर जाता तितले आदार तुमी आमकां दिवचो। आदार जाय जाल्यार मातसो आनी लोकांनी सगळ्यांनी हातूंत सहभागी जावचें, हो मेन म्हजो अपील आहा। आनी जे ते लोक काम करतात तांकां प्रोत्साहन दिवपा खातीर, तांकां अप्रिशिएट करपा खातीर हांगा आयिल्लो आहा आनी काम बरें केलां। आतां ताणें आतांच सांगलां की 50 पसून ती पावतात। तांचें टार्गेट आहा की 50 कुत्रे पर डे ती स्टरिलायज करतली, म्हणून एवरेज 30 करतात। आमची म्युनिसिपालिटी 30 इन अ मंथ करताली। पळय कितले जमीन आसमानाचे फरक आहा। ताचे खातीर सगळ्यांनी तांकां आदार दिवपाची गरज आहा।